प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचे शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 17वो विसवोर वोड 20 ते 25 पर्यंत 20 to 25. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. देवाचें राज केन्ना येवचें आसा तें फारिजेवांनी जेजू लागीं विचारलें तेन्ना ताणें अशी जाप दिली. नोदरेक पडटा तसल्या खुणांनी देवाचें राज येवचें ना. हें पळय हांगा आसा, तें पळय थंय आसा अशें लोक म्हणचो ना. तर जाणो जायात देवाचें राज तुमच्या मोदें आसा. आनी ताणें आपल्या शिसांक सांगलें, मनशाच्या पुताचो एक दीस तरी पळोवंक तुमी आशेतल्यात तसलो दीस येतलो, पूण तुमकां तो पळोवंक मेळचो ना. तेन्ना कोण तुमकां सांगतलो, हो थंय पळय, ओ हांगासर पळय, भायर सरो नाकात आनी तांच्या फाटल्यान वचो नाकात. जशें जगलावणे मारता तेन्ना ताचो लोक अंतराळाचेर एके शिमेर थावन दुसरे शिमेर पर्यंत पडटा, तशेंच ताचो दीस येता तेन्ना मनशाच्या पुताचें जातलें. पूण त्या आदीं तो जाय तो सुचतलो आनी ही आतांची पिणकां ताका भायर आयतली. ही देवाची खुशी. प्रितीच्या भाव भयणीनो आयच्या शिवर्तमानान दोन वस्तू घडटा. पयले फारिझेव जेजूशी येतात आनी जेजू विचारतात, हें देवाचें राज कशें जातलें, देवाचें राज केन्ना येवचें आसा तें ताका विचारतात. आनी भाव भयणीनो जेन्ना जेजू ह्या फारिझेवांक जाप दिता, तांकां जबाब दिता ह्या तांच्या प्रश्ना वयर की हें देवाचें राज केन्ना येवचें जातलें तें, तो म्हणटा नोदरेक पडटा तसले खुणांनी देवाचें राज येवचें ना. भाव भयणीनो जेन्ना आमी देवाचें उतर घेता, आमच्या काळजान रिगून दवरता, आमच्या मनाची नडसुणी करता, आतां आमी तें उतर पाळूंक लागता. आतां आमच्या उतरांनी, आमच्या कोन्यांनी, आमच्या सभावान तें दुसऱ्यांक दिसतलें. आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी जेजूचेर भावार दवरता, आमी एक नवी रचना जाता. त्याच वेळार आतां आमचें सगळें जिवीत बदलचें ना, कित्याक आमकां पवित्र आत्म्या उदेशी, पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां आमच्या मनाची नडसुणी करून आमच्या उतर आमच्या काळजान रिगून तें उतर आमी पाळून आमची उतरां दुसरे भाशेन जावंक, आमचो स्वभाव जावंक ताका वेळ लागता. आनी देखून भाव भयणीनो देव आमकां फकत आमचें तारण करिना, तेच्या उपरांत आमी दुसऱ्या दिसा मरना. कित्याक ह्या संवसारान आमकां जेन्ना आमचें तारण जाता, आमी एक नवी रचना जाता, आतां आमकां जाय तें उतर शिकपाक, तें उतर आयकपाक, आमचो भावार्थ वाडपाक आनी आतां आमच्या मनाची नडसुणी करून आतां आमी जेजू सारकी जावपाक. आनी हें जावपाक भाव भयणीनो आमकां वेळ लागता. हें एका दिसान जायना, 2 दिसांनी जायना. आमकां हें आख्खें जिवीत, कित्याक आमच्या मनाची नडसुणी जी आमच्या मन आमी बदलता, आमचें चित्त बदलता, तें जाता केन्ना, जेन्ना आमी ह्या उतराचेर, देवाच्या उतराचेर रिगून रावता. आनी आयज जेन्ना भाव भयणीनो जेजू ह्या फारिझेवांक सांगता की सर्गीचें देवाचें राज अशें येना की पाट करून तुका दिसना तें, पूण जो लोक देवाच्या उतरान रिगून जाता तांचो बदलाव भितरल्यान थान भायर जाता. आनी भाव भयणीनो जेन्ना समजा आमी आयज कोणाक पळयल्या, ताणें ती जाली देवाची बावटी आनी आमी ताचे पयलीं तांकां वखतालीं, ती कितलें फटींगपणां करतालीं, कितलें वायट करतालीं, पूण आयज तांकां तांचें तारण जालां, आयज तांणी बरी खबर आयकल्या. आनी आतां आमी ती आतां जी देवाचें उतर आयकलां, ती देवाचें उतर आयकतात, ताच्या मनाची नडसुणी करतात. आनी खूब दिसांनी वा 3-4 वर्सांनी आमी त्याच मनशाक पळयता आनी खरेंच ती देवाच्या उतरान आसा जाल्यार आमकां तें जें बदल्लां, जें भायर दिसता तें आमकां दिश्टी पडटलें. कित्याक हें देवाचें उतर तांचे भितर तो बदलाव हाडटलो, ताच्या मनाची नडसुणी जातली, खरेंच त्या मनशाचो स्वभाव, ताची उतरां, ताच्यो कोन्यो बदलतल्यो. ताचे उपरांत हे जाप दिल्या उपरांत जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा, तो कितें म्हणटा, तो म्हणटा तुमी आतां म्हजे बरोबर आहात, तुमकां सगळें दिसता
पूण एक वेळ येतलो जेन्ना म्हजो वेळ येतलो परतून येवपाक आनी भाव भयणीनो जेजू परतून येवपाचो आसा ताणें सांगलां आमकां जसो तो ह्या संवसारान येयलो एका बाळका भाशेन ह्या संवसारान 30 वर्सां जालो ताणें देवाचें उतर शिकयलें ताणें एके भाशेन खुर्सार गेलो आनी आमचें मरण तो मेलो आनी मरण पुनोत जेवन तो आतां सगळ्यांच्या बापाच्या उजव्याक बसला तेच भाशेन भाव भयणीनो होच जेजू आतां परतून येवपाचो आसा ताणें सांगलां तो आमचो आमचो तो आमकां आमची जोडटी पासत येतलो पूण ज्या लोकांनी ताचेर भावार्थ दवरला तांकां जोडटी आसची ना कित्याक आमची जोडटी ताणें घेतली ह्या संवसारान जेन्ना तो पयले पाट येयलो ताणें आमचे पासत आमचें मरण मेलो तो आनी आतां जेन्ना आमी ताचेर भावार्थ दवरता आतां आमकां जोडटी आसची ना पूण भाव भयणीनो तो येवपाचो आसा जेन्ना तो येतलो दुसरे पाटी कोणूच ताका दिश्टी पडोंक ना असो दिसतो ना कित्याक सगलो लोक ह्या संवसारान ताका दिश्टी पडटलो जेन्ना तो पयले पाटी येयलो एका बाळका भाशेन फकत मोरयेक जुजेक आनी ते जे मेंढरे पळयताले तांकांच जेजू दिश्टी पडलो आनी ताणेंच जेजूक ओंकलो पूण दुसऱ्या लोकांनी इस्रायली परजेच्या लोकांनी ताका कांयच ओळखूंक ना 2 वर्सां जालीं ना अजून जेजूक ओळखूंक ना आनी त्याच्या उपरांत बाबिलॉनांत ते जे जाणवारी म्हूण ताका वायज मॅन म्हणटात ते आयले ते नेकेद पोवन ते आयले आनी त्या म्हणसर जेजू 2 वर्सांचो जालो आनी तेन्नाच ताका इस्रायल पोरजेक जेरुसलेम गांवांत कळ्ळें की हो मेसाया हो जेजू ह्या संवसारान जल्मला म्हणून भाव भयणीनो जेन्ना जेजू दुसरे पाट येतलो तो येवपाचो आसा आनी जेन्ना तो येतलो त्या वेळार सगलो लोक ताका पळयतलो पूण ज्या लोकांनी ताचेर भावार्थ दवरला जो लोक ताच्या उतरा प्रमाणे चलता जी लोक ताचें उतर आयकोन ताचें उतर नियाळ करून त्या उतरा प्रमाणे चल्ल्यान तांकां कसलीच जोडटी आसची ना त्या आमी सगलीं जेजू बरें सासणाच्या सासणान स्वर्गांत जियेतले हांव पूण जो लोक ताचेर भावार्थ धरूंक ना ताका नाखारला ताच्या उतरा प्रमाणे चलोंक ह्या संवसारान जियेल्यान की देव नासतना जियेल्यान तांकां जोडटी आसतली आनी तांकां एकदम सासणांक इफेन्नान फावो जातलें पूण आमी भाव भयणीनो जी भावार्थी आसा आयज देवाचें उतर आयकता ताचेर उतराचेर नियाळ करता आमकां तो खोशेचो दीस जेन्ना जेजू येतलो आनी आयज जेजू आमकां सांगता तुमी म्हजी वाट पळोवन रावात जें तुमकां करूंक जाय ह्या संवसारान हें तुमची चोत्राय संवसाराचेर दवरनाकात पूण फकत म्हज्या उतराचेर म्हज्या राजवडकीचेर आनी हें तुमचें मन बदलात तुमची काळजां म्हज्या मोगान भरून ही बरी खबर दुसऱ्यांक दियात आनी आमी भाव भयणीनो जी आयकता खरेंच जेजूचेर भावार्थ दवरता आयज तर आमी वावरुया ह्या जेजूक दुसरे पाट येवपाक आमी तयारी करया येवकार दिवपाक आनी तितल्या म्हणसो जें आमकां काम दिलां जें आमकां हो मोग दिला आमकां जेजून खुर्साचेर हो जो मोग आमी जो आपणायला ह्या उतरा वरवीं आमी तें जिवीन जिवोंक आनी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आयज तर आमी वावरुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता तुमकां सगल्यांक आमच्या सुंदर जेजूची कृपा आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता